मनशाकुळ हें रचूंक देवान हो संसार घडून हाडलो काळोख नपयत करूंक सुर्या चंद्रीन उजवाडान बोल्लो सुकळी मासळी जनवारां रचून मोगान मनशाक रचलो हुकुमे पृथ्वेचो मुठीत आपल्या धरून सुरू केलो प्रवास जिविताचो वर्सां सोंपोवन त्या शेकड्यांनी देव संसार आपलो चलयता आयज पासून सुर्या वेळार उडोवन आपल्या वेळार रस्तोमता दोर्यांत मासळी झाडार फळां देवाचें घर बरोवन वता कसलें उदृश्टें जावं भस्म जावंक दिवंक ना रचणेक आपल्या विंगुयता मनशाची हुशार जाणविकाय दिसान दीस लांबरून जायत वता जानवरांनी मोतीन दवरूंक जाय ही जाणवाय खंय सावन येता जायतेच फावटी ओस्कोताय मनीस देवाक कुशीन दवरता गिरेस्कायेच्या पोळार उडचुणेचो जबाब आपुणूच दिता सोजमोता मलेशियन हो सांडलोलो विमान आयज पासून मेळोंक ना रोचणेन जायतीच तोजवीज केली रोचणाराचो गूट गमोंक ना ओरिश दोंगरार ल्हान झाडाचें पान हालोवन आतांचो हुकूम नासतना कोशे मुळो येता आयला ताचो हुकूम नासतना टेक्नॉलॉजीन गिरासलोलो संवसार आयज सगळ्यांक आमकां पळय धांवडायता भुरग्यांक मोगान वेळ दिवंक गोश्टी मायपाय वेळाशी झुजता कितलीं जाणटीं आवय बापूय भुरग्यांच्या मोगाक आशेता एकूच आशेवन फोटवार दुखां गळून एकसुरपणान प्राण सोडटा दुरोदृश्टान शिकोण आसता ती शिकोण सोदून काडूंक जाय एकूच किडांत घरांत एकठांय हाडून देवाची कितें येवजण काय देवाक सोगल्याक सोदलो मनीसपण देवाचेंच रूप काय आनी कोरें देवस्पण पेल्याक सोंसमोन घेवन मोगान रेस्पेतान लेखूंक काय परिस्थितीचो सोयोग घेवन साऱ्या वेळ फामिलीक दिवन जाणट्या आवय बापायक वेगेन दवरून सगळ्या फामिली एकठांय रावून भुरग्यांक रितीची शिकोण दिवन मनीसपणाचें मोल दाखोवन जावया जोयतीवंत सोंसणीकाय घेवन काकलूत सार जावन
खातीर दवरून बरवशान पावला मारून टेक्नॉलॉजीन गिरासलोलो संवसार आयज सगळ्यांक आमकां पळय धांवडायता भुरग्यांक मोगान वेळ दिवन गोश्टी मायपाय वेळाशी झुजता कितलीं जाणटीं आवय बापूय भुरग्यांच्या मोगाक आशेता एकूच शिवून फोटवार तुकां गळून एकसुरपणान प्राण सोडटा दुरदृश्टान शिकोवन आसता ती शिकोवन सोदून काडूंक जाय. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufrirían hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. सुरवातेक सगळीं आमी गीत घेवया A5 पेज नंबर 3 A5. भुरग्यां मतीन सोगल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आज आमी किरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन सगळे आमचे चिखलेचे पवित्र सुबे खातीर मागतले हांव. तशेंच आज मागूंक लायता अलिना कुरुया, सिंडी डायस, विनी फेर्नांडीस आनी एलेन फेर्नांडीस ही आमची बाबा भयणां आपलो जल्माचो दीस समरुमता. तांचे खातीर मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. तशेंच सगळीं आमची जी कोण पिडेत आसात ते आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. आनी मागुया जी संकोश्टान सांपडलेले किरीत भाशेन बेरूट हांगासर आमची बाबा भयणां संकोश्टान सांपडलेल्यान मुंबय ह्या शारांत आमची बाबा भयणां संकोश्टान पिडेंत सांपडलेलीं आसात तांचे खातीर मागुया. तशेंच आमी जाणव कुझिकोड हांगा केरला आमची बाबा भयणां किरीत भाशेन दुर्घटणांत सांपडून ती जायती इलाज ह्या दिसांनी हॉस्पिटलांत आसात तांचे खातीर तांकां इलाज फावो जावं म्हूण तांच्या आनी तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. बापाचे
आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, संवसाराच्या दोऱ्यान आमच्या जिविताचें ओडें ताणटाना वादोळ मोड येता तेन्ना जायते फावटी आमची नदर जेजू वयली हालता दोलता. आमी भिरांतेक सांपडटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा, तोच भियेल्ल्या काळजाक धीर दिता. सांडलोल्या आत्म्याक तोच वाट दाखयता आनी निर्शिल्ल्या मनशांक भावार्थान भरता. आयज आमी बणकोणीच्या वावराक भेटयलोलो आयतार पाळटा. देव मोगाळान दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी प्रमाणीक तशें पातक्यांक बरी खबर परगोडटा. बणकोनीत आसलोल्या भावा भयणांनी तांच्या कुटुंबांनी आनी तांची सेवा कोत्तोल्या पासत मागुया. आम्हा सोमास्तांनी भोव करून बणकोनीत आसलोल्यांनी जेजूचेर आपली नदर दवरूंक जिवितान येतोल्या वादोळ मोडाक फुडो करूंक तांकां आनी आमकांय ह्या मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी भावार्थाचे नमुणे जावंक विसरता. आज जेजू आमकां परतून एकदां उगडास करता. म्हजेर तीर भावार्थ तुमी दवरचो. भावार्थान तुमी गोठ रावात. तेन्ना सगळ्या अडचण्या सगळें वादळ मोड तुमच्या जिवितान येता तें पयस करूंक तुमकां आदार फावो जातलो. तर हेंच आमी करूंक ह्या मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागूंक घेयो. आनी जायते फावटी ओन भावार्थी कशी आमी जेल्या आमचो भावार्थ आल्ला. आमी जेजूचेर विस्वास दवरचे बदलेक वस्तूंचेर, हेरा मनशांचेर आनी आमचेर आमी फातयल्या. असल्या आनी हेर दुसऱ्या चुकीच्या वेळार देवा लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो ज्ञान सांगता. मनाची गुंतवण सारून वायट बरी सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देवाचो सदांच्या बरी सगळ्या गरजांक करता आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुत्रा, सोम्या
जाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्तान एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया सोर पदवीदार आनी सासनाचे देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भोव आनी अशें तुवें बासायलें दायज आमकां जोडूं शेको ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवून चलयता सासनाच्या सासना राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके धोळींत गेलो आनी सगली रात ताणें थंय सारली अवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव तेन्ना सर्वेस्पूर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगोर फुटलो आनी खडपांचो चुरो जालो पूण सर्वेस्पूर त्या वाऱ्यांत नासलो वाऱ्या उपरांत दोर्नकांप जाली पूण सर्वेस्पूर दोर्नकांपेंतूय नासलो दोर्नकांपे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेस्पूर उज्यांतूय नासलो आनी उज्या उपरांत एक मोंद शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो हें आयकतच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धोलीच्या दारार उबो रावलो देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर परतून म्हणुया तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर सांगता तें चीत दिवन आयकता खरेंच शांतीची खबर देव सांगता ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली साबाब तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर मोग आनी विश्वासीपण एकामेकाक भेटतात नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात विश्वासीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड जाबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुपड पिकाळ नीत चलून येतली ताचे मुखार त्याच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती साबाब तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ता सोवें हांव स्वत उलयतां फोट सांगिना पवित्र आत्म्या सोवें हें खरें म्हूण म्हजें दसकोन म्हाका खात्री दिता म्हाका एक व्हड कोंट आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोवन नासलेली दूख तर जी मासा रक्ता प्रमाणे
म्हज्याच गोत्रांतली त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारता जाल्यार हांवूच शिरापलो आनी क्रिस्तांव कोडसरून बारायलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायलाची पोरजेची. तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केला. सोमूत आनी सेवादोर तांच्या पासत थारायल्यात आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची संतोश ती आनी तांचे तान रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उपतोन जाला. तो सगळ्यां परस व्हरतो आनी शासनाच्या शासनाक वाखाणणी फावो आसलेलो देव. आमेन. देवाचें उतर हे. देवाचे उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरांचेर हांव पातयेन रावतां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटा म्हणसर जेसून शिसांक ओड्यात चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडे वचूंक लायले. लोकांक धाडले उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पुर्यान आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडें भायर दर्यांत पावून लारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतालें. रातच्या 4थ्या पारार जेसू दर्याचेर चलून तांचे सोशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवन तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेसून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर दवरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून परतीपाड करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलून तुजे सोशी हे सोकोर. जेसून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू ओड्यावेलो देवून जेजू सोशी येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेसून हात पावून ताका गोट धरलो आनी म्हणलें, होलक्या विस्वासाच्या मनशा, कित्याक म्हूण दुबावलोय? आनी ते ओड्यार चोडटा म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सोरपोटून म्हणलें, कोरीपडी देवाचो पूत तूं. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी साद्या काळाच्या 19व्या आयतारांत भितर सरता आनी आज आमी ह्या तिनूय वाचपांनी कशे परी देवाचेर आमी बावार्थ दवरचो आनी आमचो बावार्थ आमी देवाचेर अदीक गोट करचो, ही तिनूय वाचपां आज आमकां जागयतात आनी आमचें मन उजवाडायतात. ह्या वेळार म्हाका बाग्यून पात्रीक आनी एक घोटणी सांगलेली ताचो उगडास येता. ताणें आपले प्रवचनान अशी एक स्टोरी सांगलेली, जायते फावटी घडी आमी आयकले आसतली. एक कुटुंब आसता आनी ह्या कुटुंबाक ती एका बिल्डिंगान रावतात. म्हणटच अकस्मात उजो पेट्टा तांच्या घरांत आनी घरांत उजो पेटला म्हणून ती सगळी आख्खो बापूय कुटुंबाक घेवन सगलो सकाळ फुडें उठून बेगीन बेगीन धांवून सोकला येता. आनी सोकला पावतकूच तो वयर नदर मारून पळयता की एक ताचो पूत वयर त्या फ्लॅटान उरता आनी सगळोच धुंवर भायर सोदता ह्या फ्लॅटांतलो.
जनेलांत रावन हो ताचो धाकटो पूत बोबाड आनी उयेली मारता तेन्ना सोकला रावन ताचो बापूय म्हणटा, पुता म्हज्या भियो नाका, हांव आसा. तो म्हणटा, पापा तूं म्हाका दिश्टी पडना, डाडा तूं म्हाका दिश्टी पडना, खंय आसा? तो म्हणटा, हांव सोकला आसा. ह्या वेळार हो बापूय सगलोच आकांतून त्या पुताक म्हणटा, भियो नाका, तूं वयतान उडी मार, हांव तुका धरतलों. आनी हो पूत म्हणटा, पूण म्हाका तूं दिश्टी पडना, सगलोच धुंवर, हांव सोकला पडून मरतलों. तेन्ना ताचो बापाय म्हणटा, तूं उडी मार, हांव तुका म्हजे वेंगेन धरतलों. विस्वास बाबाड धरून हो भुरगो वयतान उडी मारता आनी ताचो बापूय ताका वेंगेन दवरता आनी तो सुरक्षीत उरता. मोगार बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी किरीत भाशेन राजांच्या पुस्तका वेलें वाचप घेतलां. ह्या वाचपांत आमी एलिजा ह्या प्रवाद्याची खबर आयकता. एलिशा प्रवादी आहाब राजाच्या समयार तो प्रवचन करतालो आनी आहाब राजान जेजुबेल म्हणटा ती एके राणी सोशी आपले लग्न संबंद केल्ले. ही राणी देवाक मानिनासली, इस्रायल देवाक. ती खोटे देवांक मानताली. हाका लागून जायते तिणें आपल्या राजांत खोटे देव उत्जोवन केल्ले आनी सगलो चड व्हड आसलो आहाब राजाच्या राजान. लोक खोटे देवांक नमस्कार करूंक लागलो. असल्या वेळार एलिशा प्रवादी आपलो आवाज घोडटा आनी म्हणटा, तुमचे वाटो बदलात, परतून सर्वेस्पराक तुमी मानून घेयात. आनी ताका किरीत भाशेन परिक्षा कशी 420 जे प्रवादी आसले जेजुबेलाचे, तांकां बालाक ते नमस्कार करतात, तांकां सगल्यांक एलिशा मारून उडयता. आनी पयले सुवातेर राणी 24 वरां भितर ह्या प्रवाद्याक आपूण जिवेशी मारतेली, ताचो विंगास घेतले म्हूण भास दिता. हें आयकून एलिशा प्रवादी सगलोच भियेता आनी घाबरून तो दोंगरार पडून वेता आनी एके गोलींत तो लिपता. आपल्याक आपलो जीव सुरक्षीत सांबाळूंक जाय अशें तो समजता. आनी तो सर्वेस्परा देवाचेर किरीत भाशेन म्हणटा, खंय आसा तूं सायबा? म्हाका तुवें कित्याक सांडलोय? म्हाका तुवें परिक्षा दिवंक लायली. हांवें तांचो नश्ट केलो खरो, पूण आतां तुवें म्हजी सुरक्षा करूंक जाय. असले वेळार देव ताका दिश्टी पडना म्हूण तो देवाचेर किरीत भाशेन आपलें सगलें जें आसा मनांत काळजांत आसा तें दूख परगट करता. आनी तेन्ना सर्वेस्पर ताका खंय मेळटलो काय म्हूण तो समजता. सर्वेस्पराक तो सोदता. सर्वेस्पराक तो किरीत भाशेन दोंगरार पडयता. खोडपांचो चुरो जाता तरी पुत्यान ताका देव मेळना. एक किरीत भाशेन उजो येता, दोन काम जाता तरी पुत्यान ताका सर्वेस्पर मेळना. पूण सर्वेस्पर ताका तोंड वाऱ्यान ताका अणभवता आनी तो ताका मेळटा. आनी ताचो बावाड तोच देव परतून ताका धीर दिवन ताचो बावाड जिवो करता. आनी अशें एलिशा प्रवादी परतून आपलो बावाड घोट करून आपले पोरजेक देवाच्या मार्गार हाडूंक परतून वेता. आयचें दुसरें वाचप बाग्यून पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप आमी आयकता. बाग्यून पावलो बाबा भयणीनो एक जुदेव आसलो, व्हड शिकपी आसलो. ताका जायतें शिकप आसलें. आपलें जिवीत बदलून क्रिस्ताचो पाटलाव तो करता. आनी किरीत भाशेन इस्रायल पोरजा आजून जेसूक सोडवणदार म्हूण मानून घेना देखून तो सगलोच तिट्टा आनी निराशी जाता. आनी म्हणटा, तुमी जावन आसात देवान विचून काडलेली पोरजा. देवान तुमकां ह्या संवसारांत विचून काडले. प्रवादी देवान तुमकां पाठयले. अरोण्यांतली देवान तुमकां सुटका दिली. देवान तुमकां व्हड व्हड वस्तू तुमची आनी विस्मितां तुमचे सवें केली. तरी पूण तुमी देवाचेर दुबावतात. देवाचेर तुमी किरीत भाशेन ताचेर बावाड दवरचे सुवातेर ही पोरजा अनुपकारी कशी तुमी आजून पुत्यान जियेतात. तुमचेच पोरजे वरवीं देवान एक पूत उपजोवन केलो. आपलो सोडवणदार तुमचे उद्देशीन देवान उपजोवन केलो. तुमकां एक व्हड राष्ट्र देवान दिलें. कित्याक तुमी स्वत मानिनात? अशें आपलें तो सगळें दूख त्या पोरजेक हे चिटीन बरोवन सांगता. तेन्ना देवाचेर तो बावाड दवरता. कित्याक ताका बरवंसो आसता की देव एका दिसाक हे पोरजेक
आपले विस्मिता वरवीं आपल्या ह्या पातका वरवीं जे पातोक ती देवाक विसरून करतात ताचे वरवीं आपलें जिवीत बदलून ती देवा सोशी परतून येतली म्हूण ताका बरवंसो आसता. आयच्या शुभ वर्तमानान किरीत भाशेन बाबा भयणीनो आमी पळयता जेजू लोकांक 5 मासड्यो 2 मासड्यो आनी 5 उंड्याची मिलाग्र केल्या उपरांत ते पोरजेक परतून धाडटा आनी तो आपल्या शिसांक फरमायता तुमी वचात ओडें घेयात आनी वचात आनी पेले तोडी वचून म्हाका रावात. जेजू एकसुरे सुवातेर वचून मागणें करता. अशें शीस ओड्यांत आसतना उरफाटें वारें मारता आनी ते वादळ मोराक सांपडटात. सगळीं ल्हारां तांचें ओडें बुडयतात आनी असले वेळार भिवन ते कांपेरो येवन जेजू तो तांच्या सांगाताक आसलो कांयच जावचें ना अशें ते चिंतात. अकस्मात जेजू ल्हारांचेर चलून येता तें पेद्रू पळयता आनी ते सगळे भियेतात खंयचें भूत अकस्मात आयलें काय म्हणून. असले वेळार जेजू म्हणटा धीर दवरात हांव तो भिवू नाका. सगळ्या भावार्थान ते ताका सोत मानतात आनी असले वेळार पेद्रू म्हणटा सायबा तूं उदकाचेर चलता हांवूय चलूंक सोदता आनी जेजू म्हणटा ये चल. आनी बाबा भयणीनो पेद्रू आपले पांय उदकान घालता आनी चलूंक लागता. जेजूचेर तो नदर मारता आनी चलता आनी अशें तो चलूंक 2-3 तांच मारता. पूण उपरांत वादळाक पळयता उदकाक पळयता दुबावता आनी बुडूंक लागता. असले वेळार जेजू ताचो हात धरून ताका वाटावन ओड्यान परतून व्हरता. पेद्रू एके घडयेक दुबावलो. पेद्रू एके घडयेक भियेलो आनी ताचो भावार्थ आल्लो ताका लागून तो बुडूंक पावलो. आमच्या जिविताचेर बाबा भयणीनो आमी नदर मारुया. भावार्थान आमकां देवान सगल्यांक आपली शिसां करून घेतल्यान कशी बावतिस्मा वरवीं आमी ह्या आमच्या जिवितान जिवीतभर हो भावार्थ सांबाळूंक देवान आपणायलोलीं भुरगीं कशीं आमकां सगल्यांक करून घेतल्यान. म्हणटूच आमी कितें करूंक गरज 3 वस्तू आमच्या जिवितान गरजेच्यो. पयले वरवीं संस्कारा वरवीं हो भावार्थ जिवो धरूंक देव आमकां आदार दिता. जावं ती मिसाची भेट दर दिसाक आपल्या कुडी मासा रोगता वरवीं देव आमकां ह्या भावार्थान जिवंक आदार दिता. आपले मास रोगत आमकां तो दिता तेन्ना ह्या मिसाचे भेटेन देवाचें उतर आमकां तो आयकूंक फावो करता तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक ह्या पोसणा वरवीं आमचो भावार्थ करूंक तोच जेजू आमकां आदार दिता. दुसरे सुवातेर दुसऱ्या वरवीं आमच्या भावा भयणां वरवीं देव आमकां आदार दिता आमचो भावार्थ जिवंक. जावं ती आमचीच फामिलीची आमचेच घरचीं मनशां जावं ती आमच्या कुटुंबांतलीं मनशां जावं ती आमच्या शेजार सामाऱ्यांक वा आमच्या समाजांत जियेतलीं आमचीं भावा भयणां तांच्या उतरां वरवीं तांच्या बऱ्या करण्या वरवीं व तांच्या हेर दुसऱ्या दयाळ करण्या वरवीं आमी उदाहरण घेवन आमचें जिवीत जिवंक आमकां देव हो आमचो भावार्थ जिवो धरूंक आदार दिता. तिसरी वस्त भावा भयणीनो सृश्टी वरवीं आमकां देव आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक गोड करूंक आदार दिता. वादळ मोड आमचेर येता खरें पूण आमकां देवान ही सृश्टी दिल्या जावं तो दर्या जावं ती झाडां पेडां जावं ती आमची जमीन जावं ती आमची सगळीं हेर वस्तू हे सृश्टीन आसात त्यो बरो तांचो आमी उपयोग करता बरे भाशेन आमी ती सांबाळूंक आनी आमच्या जिवितांत तांचो बरो उपयोग करूंक तोच देव आमकां सोयेक दिता. आमी ह्या वस्तूंचो बरो उपयोग करूंक गरज. जायते फावटी आमी दुरुपयोग ह्या वस्तूंचो करता तांचो फायदो आमी काडटा जायते फावटी तांचें निसणटण आमी करता. असले वेळार आमी आमच्याच भावार्थाक आमी बाबा भयणीनो एके भाशेन मार दिता. आमचें जिवीत आमी निसणटणाक घालूंक पावता. आमी घडये आमकांच नरकांत पावयता. आमचेरूच आमी ही पेस्त पिडा आमचेरूच आमी दुयेंसां हाडटा. आमचेरूच आमी दुसऱ्यो वायट वस्तू हाडूंक पावता. आनी शेवटाक बाबा भयणीनो आमी आमच्या जिविता वरवीं अदीक आनी अदीक भावार्थ गोड करूंक आमकां देव आदार दिता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतात. आज आमी उदाहरण घेतलां हे व्हड्याचें. हें व्हडें जावन आसा आमचें जिवीत. पेद्रू जावन आसा आमी दर एकलीं ह्या संवसारांत आनी दर्या जावन आसा आमकां ह्या संवसारांत जियेतले हे समाज.
आमी कशें परी आमचें जिवीत ह्या समाजान सारतावंक जाय. घडीक आमकां जायते फावटी दुसरो बोगलांटां घालता, दुसरो वायट करता. आमी नोसायेन भरताव काय, आमी घडीक उरफाटें ताकाच परतून दिवंक विंगास घेवंक वावुरताव काय, आमचें जिवीत आमी पातकान जिवंक वावुरताव काय. दर एक वस्त देवान आमकां बरे तरेन दिल्या, ही वस्त आमी कशे तरेन वापरताव. घडीक आमी ती वायट कशी आमकां दर उपयोग करून ह्या वस्तूचो आमी फायदो काडटाव जाय. ओ देवान आमकां दिल्ली वस्त, हे वस्तूक बरो उपयोग करून दुसऱ्याक बरेपण मेळटा तशें आमी ती वस्त वापरताव जाल्यार आमकां आज विचार. बाबा भयणीनो, आमी 3 वस्तूंचेर नियाळटाव तेन्ना आमकांच आमी विचार करुया. पयले सुवातेर संस्कार आमकां देवान दिल्यात. मिसाची भेट आमकां देवान दिल्यात. संदानाचो संस्कार आमी दिला. जेन्ना आमी पातकान पडटाव, अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत नवसरूंक कुमसार आमी बरे तरेन करूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक देव आमकां आमचो बाबाट वाडोवंक सयेक दिता. दुसरे सुवातेर दुसऱ्याच्या बऱ्या उतरा वरवीं देव आमचें जिवीत सुदारूंक आमकां आदार दिता. तेन्ना आमचो बाबाट खोल आनी गोट करूंक आमी वावरुया. आनी तिसरे सुवातेर सृश्टी वरवीं देवान आमकां जायते उपाय दिल्यात. जायते बरे तरेन सांबाळूंक आमकां आदार सहकार दिवंक देव आमकां उस्कायता, देव आमकां जागयता. कितले फावटी घडयेक आमी डेव्हलपमेंट करूंक सोदता तेन्ना आमी हो डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी फुडें सरता, पूण उपरांत आमी दुरुपयोग करून ताचो आमी फायदो काडटा. आमी घडयेक सहकार दिता पयले, उपरांत आमी फाटीं सरता, कित्याक आमचो फायदो थंय ना. असले वेळार आमचो बावाट धीर आमी गोट धरूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितान देव आमकां दिता त्यो वस्तू बरे तरेन सांबाळूंक आज देव आमकां आपयता. बाबा भयणीनो, पेद्रू एके भाशेन एकाच वेळार दुबावलो. आमी घडये देवाचेर दुबावता. आमी घडयेक जे वस्तू आमच्या हाताखाल आसा ताचो दुरुपयोग करता. आमी घडयेक आमचें जिवीत नरकांत घालून पातकी जिवीत जियेता. आज तो शिसो आमकां उगडास करता. तुमी म्हजें शीस, तुमी म्हजें गोवाय. बाबार्थाचे नदरेन ह्या संवसारांत तुमी म्हजी गोवाय जावंक हांव तुमकां उलो मारतां. भाग्योन पावलोन रोमकाराचे चिटी वरवीं इस्रायल पोरचेक किरीत भाशेन देवान विचून काडलेली पोरजा म्हूण तांकां उगडास केलो. एलिजान देवाक तोंड वाऱ्यान पडयलो. आमी देवाक दर दिसाक आमच्या जिवितान अणभवूंक वादळ मोड मारता तेन्ना, आमचीं लारां आंगातूय आमच्या जिवितान येतात तेन्ना, आमचेर सगल्यो आडखळी येता तेन्ना देवाचेर विस्वास धरून देवान दिल्ले उपाय आमी बरे तरेन उपयोगाक घालूंक आमकां खेरीत भाशेन ह्या मिसान बोड मागुया. तशेंच मागुया बोणकोणींत जी कोण वावुरतात तसले आमच्या बाबा भयणांक देवान आपल्या धिरान भरूंक. ती जायत्या जाणांक आपल्या बऱ्या उतरा वरवीं ती आपलें आश्वासन दितात, तांचें जिवीत बदलूंक वावुरतात. असले बोणकोणींत आसलेलीं आमच्या बाबा भयणां खातीर मागुया. तांणी आपलें जिवीत नवसरूंक, जें वायट तांणी केलां तें परतून तांणी करिना जावंक, ताचेर नियाळटना आपलें जिवीत बदलून तांणी वावरूंक आनी अशें बाबार्थाचे अदीक आनी अदीक देवाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत नवसरून तांणी दुसऱ्यांक आपल्या जिविता वरवीं देख जावंक तांकांय कृपा मेळूं म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान सगल्यांक आमकां बोड आनी कृपा मागून घेवया. ह्या वेळार आमचो बावार्थ उच्चारून सगळे आमी बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी समावलो, आंकवार मरितान सोर मोलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले, ताका उसात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबी, भक्तांचो एकदार, पातकेचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाबा भयणीनो,
दर दिसाक आमकां देवाची गरज. देव आमचे सांगातात सदांकाल आसा. तर ह्याच बाबार्थान आमची थोडी मागणी ह्या वेळार देवा बापा मुखार आमी आतां दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार पयस करून आपले बरे देखींतल्यान आपले परचेक जेजूचो रुपकार जावंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियाय मागणियाय. ख्रिस्ती सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियाय मागणियाय. कोणकोणींत आसलेल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयण्यांनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो दवरूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियाय मागणियाय. बोणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्सांक जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियाय मागणियाय. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोविड-19 रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 7 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक शासनाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणियाय मागणियाय. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी देवा बापा मुखार दवरुया. भोव सुर्गींच्या बापा, तूं जावन आसाय आमचो जिविताचो दातार. आमच्या जिवितान कितें गरज ती तूं जाणाय. ह्या वेळार आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्या. तुज्या पुता वरवीं अदीक भावार्थाचे नमुणे ह्या संवसारांत आमी जावं, तांचो भावार्थ आमी गोड करूंक आमकां फावो ते उपाय घेवंक तूं आमकां दिताय. ह्या मागण्या उद्देशी अदीक आमी तुजे गोवा ह्या संवसारांत जावंक आमकां कृपा आनी बोडती आनी आमची विडोवणी तूं खालतिकायेन मानून घे. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बेटोन ह्या वेळार गीत घेवया C8 पेज नंबर 31 C8. बापाक माना गुणगुण बायलो जाय काळजाची गोरी भोगती. बापानाका बलिदाना जाय पेल्याची दया प्रिती. मोगाल बापा मानून तुगे काकेली ही बेगवणी. मोगाल बापा मानून तुगे काकेली ही बेगवणी. बापाक मना भांगारू
शाही पाड जाय दुबड्याचो केलो हुस्को मोगा बापा मानू तुगे मोगा केली ही बेनोणी मोगा बापा मानू तुगे मोगा केली ही बेनोणी. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आदरणे बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणीचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची कासा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परादाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सूर काडयांचो ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोवे आमी जियेताव, भोंवताव आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगताव. बोगो सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवोवन केलोय. ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पासकांचो गूट भोगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अवजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे मुरुशी गोडपण आमी कोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओपेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणुची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबार्थान आनी दिरान आमचें जिवीत जिवंक जेजून आमकां बापा सुशी प्रार्थना करूंक शिकयलां आनी होच देव आमचो बाप म्हणून आमकां ह्या प्रार्थनान उच्चारूंक लायला. तर खतखतेन आनी बरवशान जेजून शिकयलेले मागणे सगळे आमी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सरीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घा आनी जे खुशी परमण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी वस्तो जेजू भावार्थान जिवंक आमकां उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें मोगाळा जेजू.
तुम भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. भिटोने कुमन्या वेळार गीत घेवया D5 पेज नंबर 49 D5. बाबाचे दोळे आमकां तुरी जेसू तुका पळोवंक बघूंक आमकां सागोय जेसू बाबाचे दोळे आमकां तुरी जेसू तुका पळोवंक बघूंक आमकां सागोय जेसू दिसता सोमी म्हणटा संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितलो तो उंडो मोचेंच मास. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी तिरायेन जिवूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. उत्सुनियात आमचो बावार्थ उदीक गोड करूंक आनी क्रिस्ताच्या बावार्था खाल आमी जिवंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भावा भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद घेवन हे मिसाचे भेटेन भाग घेतल्या उपरांत आमी घरा वयचे आदीं सुत्रा ह्याय सुमानांत आमची इगोर्ज उक्ती जावची ना. मिसा दर दिसाक 7 वाजता लायव्ह स्ट्रीम जातली. सोमार, बुधवार आनी शुक्रार पवित्र संस्काराची बोजवण सांजेर 7:15 वाजता. आमी ह्या संस्कारांनी बरे भाशेन वांटो घेवया. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आयज बरे भाशेन फादरान नियाळ केला. आमी एके वाटेन बुडटांव, जायत्यो वस्तू ज्यो आमीच केल्ल्यो आहा त्यो आमकां बुडयतात आनी आमी घडये आतां ह्या दिसांनी आनिकूय बुडपाचीं आसा. कित्याक जायत्यो वस्तू ज्यो सरकारान आमचे पासत केल्ल्यो आसात, तशेंच जे उद्योगपती आसात तांणी केल्ल्यो आसात, त्यो आजून पासून मुखार वचत आसात. जरूय एक्टिविस्ट आसात ते लोक आसात ते बोवाळ मारतात,
सगल्यो वस्तू आसा तश्योच मुखार वचत आसात. ह्या पासत मातशें ह्या दिसांनी आमी अलर्ट रावया. आतां सद्याक उतर आमकां गरजेचें बी अलर्ट आनीक जाणा जायात भोंवतणी कितें जाता तें. भोव करून ह्या दिसांनी आमचें सेव माय मोलें हाचे विशीं जी चळवळ चल्लेली आसा ताका आमी सगळ्यांनी जाता तितलो पाठिंबो दिवचो. घडये आमी थंयसर वचून व्हडलेंशें करपाचें जायना, पूण आमी जे वडील आसात तांकां आमच्यो चिटी धाडटा, ईमेल्स धाडटा, तातूंतल्यान आमच्यान जायतें करूंक जाता. म्हणटच हें करचें. तशेंच EIA 2020 जें नोटिफिकेशन येवपाचें आसलें आतां आनीक मातशें मुखार व्हेलां. 11 तारीख ऑगस्टाची निमणो दीस दवरलेलो पब्लीक ऑब्जेक्शन्स फायल करपाक. आतां सप्टेंबराच्या म्हयन्यान व्हेलां. म्हणटच जरी तर आजून पासून कोणें आमी करूंक ना जाल्यार आजून करूंक जाता. थोडे प्रश्न आयल्यात आमकां विचारून. आमी पयलीं धाडलेली आतां परतून धाडपाक जाय. जितल्यो चड धाडटा तितल्यो चड बऱ्यो, पूण स्पॅम करपाक नाका. आमच्या एनवायरमेंट मिनिस्टराची ईमेल स्पॅम करपाक नाका. हातूंत दोन भाशेन आमच्यान करपाक जाता. एक, तुज्यान पर्सनल मेल धाडपाक जाता. दुसरी, आनी कोणूय करता कसली एक आपणाची चीट बरयता आनी दुसऱ्यांचो सपोर्ट मागता जाल्यार ते तांचें पॅटिशन तुज्यान सायन करपाक जाता. पॅटिशन सायन करता तें दुसऱ्यांचें, पूण तूं तुजी एक ईमेल धाडटा ती तुजी पर्सनल. म्हणटच दोनूय वाटेन आमच्यान करूंक जाता. तशेंच आतां ह्या दिसांनी आमकां वास्को आनी भोंवतणी लागपा सारकें आतां मेजर पोर्ट ट्रस्ट हें बील भायर सरपाचें आसा. हाचेय विशीं मातशें जाता तितली जाणवाय घेवची, जाणा जावचें. आमकां वॉट्सॅपाचेर ह्यो मॅसेजीस ह्या दिसांनी येयत रावतल्यो जाल्यार ताचे विशीं आमी माहिती घेवया, जाणा जावया आनी आमचो ताळो उबारूंक जाय थंय उबारुया. एक चुत्राय दवरपाक गरज. ह्या दिसांनी पॅरलल ग्रुप्स सुरू केल्ले आसात. म्हणजे जे कोण एक्टिविस्ट आसात तांणी बऱ्या मनान गोंय राखपाचे उमेदीन सुरू केल्ले आसा, वावर सुरू केल्लो आसा. जाल्यार ते मोडून उडोवपाक आतां पॅरलल ग्रुप्सूय सुरू जाल्यात. आनी हें काम दुस्मानाचें. म्हणजे ज्या कोणाक आपणाचो फायदो काडपाक जाय आनी आमचे मदें फुटी घालपाक जाय तांकां आमचो एक एपील, एक उलो सगल्यांक. कोणूय आमकां जरी तर दोशी करपाक सोदता, आमचे मदें फुटी घालपाक सोदता, बी अलर्ट. जाणा जायात खंयचे वाटेन आमी वचपाक जाय आनी खंयचे वाटेन ना. कोणाच्याय फाटल्यान वचपाची चूक आमी करची न्हू. हे पासत ह्या दिसांनी गोंयचो एक वोट हो एक सगळे जे ग्रुप्स आसात आमच्या गोंयांत जायते तरेचे आसात, जायते तरेचे गोवन्स आसात, जाल्यार आमी सगल्यांनी बाराबर येवपाक हो गोंयचो एक वोट हांचे बाराबर रावून भोव करून हें डबल ट्रॅकिंग आनी आमचें कोल ट्रान्सपोर्टेशन वो कोल जो गोंयांत हाडपाक सोदतात ताचेर आड जी चळवळ सुरू जाल्ली आसा, जाता तितलो आमी ताका सपोर्ट करचो म्हूण हांव तुमकां उलो मारतां. आनी हे भाशेन जे 3 प्रोजेक्ट्स आमचे मोलें वेस्टर्न घाट्सान येवपाचे सरकारान खंयच्यान सारके न्हय ते भाशेन पासून परमिशन्स दिल्ली आसात ते फाटीं घे म्हूण आमी सगल्यांनी मागचें. म्हणटच आमचें गोंय राखपाक आमकां हो वेळ, जरी तर आमी आतां राखना जाल्यार फाल्यां फकत रडूंक पडटलें. हाचे विशीं मातशें चुत्राय धरची आनी जीं पावलां आमी मारूंक जाय तीं मारचीं. तुमचे जायते जाणांचे बर्थडे आसतात, तुमचे पासत जरी तर मागपाक जाय. आतां आमचीं मिसां सारकीं भरलेलीं आसात. ह्या पासत जायत्यांचे तुमचे फोन येतात, पूण आमच्यान तुमकां मिसां दिवपाक घडना. पूण तुमचे कोणाचे जल्माचे दीस आसात वा लग्नाचे दीस आसात जाल्यार आमचो ऑफिस नंबर आसा ताचेर तुमी वॉट्सॅप मॅसेज धाडीत जाल्यार आदल्या दिसाक जाल्यार आमी त्या मिसाचे भेटेन तुमचे पासत मागतले. हेंय चुत्राय धरची, एकामेका पासत मागुया. आतां सद्याक आमच्यान करपाक जाता तें फकत एकामेका पासत मागपाचें. उरलेलें सगळें देवाच्या हातान घालून आयज नियाळ केला ते भशेन आमी देवाचेर विस्वास धरून देवाक उलो मारुया. सायबा पाव आमकां, राख आमकां. आनी आमचो हात आमी वयर काडून देवा वाटेन पावयता तेन्ना देव आमच्या हाताक धरतलो. ऑगस्टाचो म्हयनो सुरू जाल्लो आसा, भाजी रोवपाचो बरो वेळ. म्हणटच ज्यो बियो तुमी हाडलेल्यो आसात वो आजून पासून हाडूंक जाता तुमच्यान त्यो तुमी रोवच्यो आनी आमचीं शेतां भाटां आमी बरे भशेन सांबाळुया. ह्या दिसांनी पावस जायतोय पडला. आमचीं शेतां भाटां शेतकारांक आनीक शेताचे पिकावळीक सांबाळ म्हणूय देवा लागीं मागुया. निमणें गीत करुया. शेवटा गीत घेवया F3 पेज नंबर 86 F3.
देव आमकां जाय देवाक चड मानता बाबा सदां सोद मानता बाबा उरतायस देडे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरलोले आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक तयार बाबान आमकां एक व्हड बांदा देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो परतोवपाचाय देव बाप आमचो मोगाळ बापूय देव पूत आमचो परतोवपाचाय इतले मोठा गव्हर्मेंट आमकां कित्याक ह्यो खेळ खेळटा कित्याक आमकां आख्खो गव्हर्मेंट शेतकारांक सबसिडी दिता जाल्यार ही मुगे जमीन आहा ती मुगे गरिबांगे जमीन रोवन खाताय आमचे पोट भोवताय केन्ना जाय जाल्यार आमी तांकां तांदूळ इंकोत घेताय जाल्यार गव्हर्मेंट आमगे जमीन आवन आमी शेत खंय रोयतलीं आमची माथ्यारी कित्याक चिंतना आमगे गव्हर्मेंट जी आमगे थोडी आहा आमगे गोंय येतें 5-4 म्हणले आख्ख्या गोंयांत सगळ्या संवसारांत गाजवता आनी ही आमगे जमीन आहा ती तुमी कितें व्हरोन सोदताय आनी भोंवून आमगे पोट रोवन खावपाचें आमी कितें घातलीं आमी कितें घातलीं हे गरिबांगे पोट कित्याक मारताय तांकां बोलें आनी कसलें काम कोनाय पूण तें आमगे काम कोताय आमी कुरबाय एटलिस्ट तें काम कोताय म्हूण तेमगे घोडसान चोयना म्हणटाय तुमी कोताय म्हूण आमी जियेताय आमी तेमचो पोट मारप न्हू आमी हेकोनाय आमी बसोन कटलांचे बसोन जें सोदिताय सगळ्यांक कटलांचे बसोन मेळना हें रोवन खाताय म्हणटरी आमचें पोट भरता आमी जियेताय आमगे शेत जायत वर्सां बाब तें आमी तें शेत कोणा दिनाय आमगे शेत आमकां जाय आमचें पोट भरपा तें कोण घेवपा सोदता तें घेवन ते सगळे येन ते शेतान आसताय आतां तेंगे मनीस येवन ते आनी बाउंड्री बंद कोताय आख्खें शेत बंद कोताय रोयलो आहा म्हणल्यार तें बंद कोताय पोल मारल्याय तिनी ते सायडीन पोल मारल्याय आतां इनी पोल घालून येता हण माताय आयकनाय कितें करपाचें आतां कितें जालें पळय तुमी पळयलां आसतलें शेत हे शेतकारान इतलें कास्तीक काडून हे शेत रोयल्लें आहा आनी हे शेत जावपा शेत हे न्हू इट्स नॉट अ बॅरन लँड आनी म्हाका एक अजाप दिसता की आमगेले MLAs खंय न्हिदलाय ते आतां MLA आसोन आमकां MLA नासलेले भाशेन आमी MLA कितें हितून काटाय असले प्रॉब्लेम आसले तेणे सॉल्व करपा पूण आयज हो लोक इतलो त्रासान पडला रोयिल्लें शेत ते व्हरोन सोदताय इतली जमीन आहा बॅरन लँड आहा तुमी थिंक कोराय कितें कोताय ते पूण ही जमीन इतली रोवपाची फर्टायल लँड तुमी व्हरोन सोदताय इट्स आनी तुमी उलय सांगता एग्रीकल्चर कराय आतां म्हाका गव्हर्मेंटाक एकूच क्वेश्चन आहा तुमी डेव्हलपमेंट करून तुमी शेतान कितें आयकोताय शेतांय डेव्हलपमेंट कोनाकाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमकां कित्याक जाय गरज ना आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा एग्रीकल्चर मिनिस्टराचो तो एग्रीकल्चर मिनिस्टराकय पडलेलो ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाकय पडलेलो ना आनी लोक हिंगा बावडो आपल्याला शेत हिंगा त्रास करून काटाय आनी हे आतां हिंगा बुलडोजर हाडले ते शेत हे करपाक थिंगा आतां सायडीन ते काम कोताय आतां म्हाका खबर ना आतां ते पयले फेन्सिंग करूंक सोदताय दिसता आनी तेंकां अजून शेत तेणी घेवंक ना येयना आसतना ते आतां शेतान काम करता इट इज अ ट्रेसपास वेन यू हॅव नॉट एक्वायर्ड द लँड इट इज अ ट्रेसपास बट ट्रेसपास काय पळय तेंगे लेबर हिंगा काम कोताय पळय सायडीन हिंगा काम कोताय थिंगा बुलडोजर पळय हॉटला कडेन थिंगाय काम कोताय आनी दे आर डुईंग दीस बाय फोर्स इज अ ब्रूथ फोर्स आनी आतां तुमी कोवीड म्हणटाय हे करप आतां आमकां फोर्सान हिंगा येवचे पडले वी वेर एट होम ऑल दीस 6 मंथ तुमकां जालें बॅरन लँड गोंय जायते कडेन थिंगा तुमी कितें कोत्ताय ते कोराय हे लोकांक जिवपा दियाय नाल्यार तुमी हांकां लोकांक तुमी जिते मारतले आनी हांव MLA रिक्वेस्ट करता नावेले MLA लुईजिन फालेरो चीफ मिनिस्टर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी दिगंबर कित्याक उगी आहा तो नको कित्याक दिगंबराक म्हाका फाटल्यान इंट्रस्ट आहा तेका लागून तो उगी आहा सो दीस शूड नॉट हॅपन कारण सांगलें की जे रोयतात शेत तें आपूण केन्ना घेवपाना म्हणून BJPन सांगिल्लें पयर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो पळय लास्ट टायम तेन्ना ऑथॉरिटीन सांगिल्लें की कॅन्सल घातिल्लो तेन्ना सुद्दां तांणी सांगिल्लें तेन्ना की आमी शेतां रोयता जाल्यार ते घेवपाना म्हणून अरे शेतां रोयता मरे पिकिल्या पे आतां आनी पीक काडटात आनी तुका बुलडोजर हाडून आतां शेत काडूंक सोदता हें कितें अरे इल्ली काळीज आसा रे तुमकां सरकाराक कितें आसा तुमकां कांयच ना सरकाराक ह्या थर्ड क्लास सरकार म्हणटा कितें लोकांचें कांयच पडूं ना तुमी फक्त लोकांची मतां घेवपाक इलेक्शना वेळा शेतकार तुमी पळयल्या शेतां व्हरता ती तुमी सगळीं पळयल्या आतां हांव सरकारा कडेन मागता हें शेत एक्वायर ते पेपरार केलें म्हणटा ताका 20 वर्सां वयर जावन गेली 20 वर्सां वयर जावन गेली तुमी हाजे कांयच करूं ना शेतकार अजून पर्यंत शेत रोयता जाल्यार तुमी शेत कशें व्हरता अरे तुमी व्हडल्या श्रीमंत मनशाची परत दिल्या मरे जागे एक्वायर केल्ले
दाबोळे एअरपोर्टार पार्किंगाक जागो एक्वायर केल्लो तो तुमी रिटर्न केलो, कितले पयशे तुमकां भितरल्यान मेळ्ळे खबर ना. वयर दोनापावला 15 दीस सुद्दां जावना, दोनापावला तुमी एका श्रीमंत मनशाचे जमीन परती दिली, एक्वायर केल्ली रस्त्या खातीर, ती परत दिली. जाल्यार हें शेत गरिबाचें कित्याक परत दिवपा जायना? अरे इल्ले गव्हर्मेंटा सरकाराक काळीज दवर, अरे इल्ले काळीज दवर, इल्ली काकलुटाय दवर, लोकांची काकूट करा. आणि आज कोविड सिच्युएशन आहा, लोकांक पोटाना आनी तुमी लोकां शेताचेर हल्लो करता. अरे दिसाक 4-5 लोक मरता, 300 केसी कोविडाच्यो आसा. 300 कोविड तुमी लोकांक दिया मरे भलायकी, तुमी लोकांक शेतां घेवंक भोंवता ह्या टायमार आनी फक्त सेंट्रलाचो पयसो घेता, ताजेर तुमी कोविडाची आमची सेवा करता. एक गोंयचो सरकारान पयसो मोडिल्लो ना कोविडा खातीर, सगळे बोल्सान घातल्या पयशे. आनी हो टायम तुमकां पयशे करपाचो, आदी शेतां रिटर्न करा ही.